तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सडवंदारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पारीपोणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
धीमे करिए ये देवा बापा तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता जेजू ख्रिस्ता ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता ये त्रिएक देवा तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता ये त्रिएक देवा तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता हालेलुया 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 पवित्र सक्रमेंतांत हजाराच्या स्वादीक जेजू
या पवित्र अल्तारेर तू खरोच हजार आसाय. आज तुझे मुखार आमी हांगासर दिंब्यांनी आसा. हो थोडो वेळ तुज्या सांगाता करसूं, तुज्या लागीं उलोवंक, तुज्या सांगाता रावंक आमी हांगासर आयल्या वाचता. सगळे आमचे राटावळीन ते घेवन दवरन तुजे लागीं उलोवंक, तुजे संगे वेळ करसूंक तुवें आमकां आपयलाय. ह्या दिसा खातीर, ह्या घडये खातीर आमी तुका अर्घ दिता आसतना हो वेळ तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर जावं तुका अर्घा, होगलाप आनी महिमा. ह्या पवित्र सॅक्रमेंट तुका खरोच हजार आसाय आनी आमचेर तूं दिश्ट घालना आसाय आनी आमी तुजे मुखार आसा. आमी फावो नाय तरी तुवें आमकां तुजे लागीं आपयलाय. तूं आमच्या सांगाता रावलाय. आज पर्यंत तुवें आमकां राखून वेळाय. जावं तुका अर्घा, होगलाप आनी महिमा. मोगाल भावां भयणीनो, नोवेनाच्या 5व्या दिसा आमी हांगासर आसा. फाटल्या 4 दिसांनी नोवेन आमी चलयली. 5व्या दिसा आमी हांगासर आसतना बरवश्या विशयांत आमी नियाळ करनासा. बरवस आमकां निराशे करिना. बरवस आमकां निराशे करिना, सदांच धैर्यान जियोंक आदार दिता. ह्याच विशयाचेर आमी नियाळ करनस आसा आनी ह्याच बरवशान पातयेनान आमी ह्या सम्या समोर आयल्या. तर ह्या संवसारांत आमी अनाथ न्हय. आमच्या सांगाता पवित्र आत्मा सदांच आसता. आमकां अनाथ बरी सोडून वचना, एकसरो तो सोडून वचना म्हूण सांगून जेजून असो सांगलें. तर आमी ह्या आराधन सुरू करचे पयलें त्याच पवित्र आत्म्याचे ससाय आमी मागया, उबे आमी रावया आनी त्याच पवित्र आत्मा आमचेर तो देवून येवं दी म्हणून आमी हे गीत गायता आसतना पवित्र आत्म्याची भरपूर सकत ह्या आराधना वेळार आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर देवून दी म्हणून आमी मागून गावया गीत. पावन आत्मने, प्रिया पावन आत्मने. सीनाय बेठदरी इळीದು ಬಂದವರೇ. सीनाय बेಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ. ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ,
ನಮ್ಮನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮರ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮರ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 आता आमच्या उभारदर्याम पवित्र आत्म्याचे सकद भरपूर येऊन शकत थोडे आमचे दांपियाम आमच्या देगेन कोण आसात म्हणले सवाल नाही तो पळयता हो पळयता नाही बघा आज म्हाका पवित्र आत्म्याचे सकत जाय आज म्हाका देवान आपयलां तर ताका स्तुती आमी करूंक जाय हे गीत परत आमी गायन करता आसतना व्हड्या ताळ्यान आमी गायन करया स्तुती करया आनी हालेलुया आमी गावया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Adam Israel Yasser Baba Bainche Dailek Sabadga Asarya Azaradan करत असताना आमच्या पवित्र आत्म्याचे सकाळ भरपूर देवाने हे पवित्र आत्म्या अंशी अर्थ देवाने अगर आगरी सभा जायते कष्ट पीडा शिडादी कष्ट कुटुंबाचे कष्ट संसारिक सगळ्यांक असे त्या नाही तुझ्या घरी एक कापायलाय आज ते अंग सेवन संचरित भरपूर पवित्र आत्म्याने देवा हे पवित्र आत्म्या अवश्य तू देवाने जो संसार सुन गेल्या वेळार apostolaच्या देवळातच पवित्र आत्मा हांगासर शहरी एकल्याचे देवाने हे पवित्र आत्म्या
हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये हांगासर शरीर एकल्याचें तूं देवून ये आज आमी आराधना करता आसतना या जेजूची स्तुती करता आसतना ताची महिमा आमी गायत आसतना राख आनी सांबाळ हे पवित्र आत्म्या त्या येसू पवित्र अपोस्तलांचे तूं देवलोय आमकां मरेचे तूं देवलोय आनी ह्या वरी जायत जण बरे वचन जाले आनी ह्या पवित्र संस्थेन सुवार्थ परगट करचे खातीर ते मुखार गेले आज हांगासर आयले आमी सर्व ह्या जेजूक साक्ष दिवचे खातीर ह्या पवित्र आत्म्याची सत्यान करचे खातीर जायत कश्ट पिडा शिडा आमचेर आसा आपल्या कुटुंबाची समस्या आसा सगळे तुजे मुखार हांगासर ह्या पांयां धरून हे पवित्र आत्मे आमचे देवणी जावं तुका हालेलुया 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 स्तुती तुका आराधना तुका सुमियांचीस स्तुती तुका सुमियांचीस महिमा तुका सुमियांचीस वंदन तुका सुमियांचीस जय जय तुका सुमियांचीस आराधना तुका सुमियांचीस आराधना तुका सुमियांचीस हालेलुया 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 भावनात्मये प्रिय भावनात्मये मेघभार ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ जास्त पवित्र आत्म्याचे ते देवण येऊन अनुभव सोडया आमच्या काळजांनी तो येता आमच्या मतीन तो येता हांगासर देवण येते आसा हा तो अनुभव आमकां जावं दे देवण तो येता पवित्र आत्मा आमचेर देवण येता हात आमचे जोडया हांगासरचे जेजूक आमी पळोवया पवित्र सक्रामेंतान तो आसा थंय तुका तो दिसता गे ह्या पवित्र सक्रामेंतान तो तुका दिसता गे पळय तो तुका पळोवन आसा तेच पवित्र आत्म्याक तुजे थंय धाडलो जेजू आज पवित्र सक्रामेंतान हांगासर आसा जर तुजे पातयेने वय तर थंयसर जेजूक पळय ह्याच जेजून जायते बेसांव आशिर्वाद आमचेर वतल्यान आमकां राखला आनी सांबाळला हर एक दीस ताणें आमकां राखला आनी सांबाळला देखून बसा उडास आमी काडया आज तसो पवित्र आत्मा आमचेर देवण आयला आसता ह्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन उडास आमी काडया आमी आवयच्या गर्भांत आसल्या आमी आवयच्या गर्भांत आसल्या कोणें आमकां जीव दिल्लो कोणें आमकां ह्या संवसारांत एक मनीस जावन आपोवणें दिल्लें आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोंक जाय ह्या आवयच्या गर्भांत आमी जल्मोंक जाय कोणें निर्मिल्लें 9 म्हयने आमी आवयच्या गर्भांत आसल्या कितें सुबादाक आमकां जावं ना आमचे कुडीचे विश्वे सारकें आसलें आमची आवय थंयसर धैर्यान आसली कितें घडनातले बरी थंयसर सदां जागृतकाय सांबाळटली एक दीस आमी आवयच्या गर्भांत संवसारी आमी आयल्या जायते कस त्या आवयन सोंसले आमकां जल्म दिता आसतना आनी आमी आयल्या ह्या संवसाराक येता आसतना ह्या संवसाराचें वातावरण ते परिसर ಹೊಂದೊಂದು ಜೀವಂಚೆ ಬರೀ ದೇವಾಣ आमकां राखला आमी मरण पळोवना आनी एक संवसार आमी पळयलो आवयच्या गर्भांत आसलो एक संवसार आतां आनी एक संवसार आमी पळयलो ल्हान भुरगीं जावन आमी थंयसर वाडोवन येता आसतना जायते पिडा शिडा आयिल्ली आमच्या आवय बापायन आमकां आस्पत्राक व्हेल्लें आमचें जतन घेतली आनी आमी व्हड जाल्या इस्काला वेता आसतना थंयसर जायते अवघडा थंय घडल्यान जाल्यारय आमी आजून आसा व्हड जाल्या हांगासर जायते कुटुंबां आसात काजारी जाल्लीं आसात कुटुंबांत भुरग्यांचे देणे आसात सक्कडी जाले पूण आजून देवान आमकां राखला पूण मस्त पवटे आमकां बेजार जाला
आमकां निराशे आमी निराशे जाल्या हो संवसार नाका म्हजें कुटुंब नाका कित्याक आमी चिंतले बरी जायते संगते घडोवंक नात फकत एकच विशय बरवसो कोणाचेर जेजूचेर जर देवान म्हाका रासला जाल्यार तो सांडून घालिना तो म्हज्या सांगाता रावता म्हाका पोसता आनी सांबाळटा मरता पर्यंत म्हाका राखता म्हणल्यार एकच बरवशान आमी जियेल्या कितेंय जावं जेजू म्हज्या सांगाता आसा तो रखता आनी सांबाळटा म्हणल्यार पत्यान आमी जियेल्या खावंक नासतना 3 दीस जियेवेत खंय उदक नासतना जियेवेत खंय पूण वारें नासतना 3 मिनटां म्हण जियेवेत खंय पूण बरवसो नाच जाल्यार एक घडी सयत जियोंक साध्य ना आज जायतीं जीवघात करून घेतात वीख पियेतात आनी आत्महत्या करतात जाल्यार बरवसो तांणी सोडला आनी म्हाका कोणीय ना जालें आखेर जालें आनी हांवें जियेन फायदो ना म्हणलें त्या निराशे जाता आसतना बरवसो नासतना आपण स्वता जीव काण घेतात जर आमी आजून आसा तर एकच कारण बरवसो कोणाचेर बरवसो जेजूचेर जर ताणें म्हाका ह्या संवसारांत जल्म दिल्यार तो म्हाका पोसता सांबाळता कितलीं कश्ट पिडा शिडा येवं देत कितलीं अनवरां घडोवन देत कुटुंबांत कितेंय जावं पूण तो म्हाका जेजू राखता सांबाळता म्हणल्यार एकच पातयेन आनी त्याच पातयेन आमी जियोवन आयल्या आजून आमी हांगासर जियोवन आसा जाल्यार त्या एकच कारणा खातीर तर आज पर्यंत जेजून म्हाका राखला जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय कित्याक जर तो जेजू म्हज्या सांगाता नातुल्लो जाल्यार तो बरवसो म्हाका नातुल्लो जाल्यार हांव आज आसतो गे म्हजें कुटुंब आसतें गे जें कितें हांवें हाती घेतलो योजार पंथा पावते गे ना सगळें त्या जेजू वरवीं जाला ताका आमी अर्गां दिवया तुमचे जाप जावं दी अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू मनीस जावन तुवें म्हाका रचल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया पवित्र स्नानांत क्रिस्तांव जावन तुवें म्हाका तुजें भुरगें केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया बरें कुटुंब तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू बरें भाऊ भयणी तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू बरें शेजारी तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया बरें इश्ट मित्र तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आज पर्यंत तुवें म्हाका राखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया वायट अवेगनांतले तुवें राखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू अवघडांतले तुवें म्हाका राखल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू निराशे जाता आसतना तुवें म्हजे म्हाका सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू बेजारांत आसतना तुवें म्हाका बुजयल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आनी म्हाका कोणीय ना म्हणटना तूं म्हजे सांगाता रावल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू संवसारी मनशान म्हाका सांडल्या वेळार तुवें म्हाका सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू बेजाराय जाल्ल्या वेळार तुवें म्हाका बुजयल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू विविध व्यक्ती मुखान तुवें म्हाका कुमो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू मिसाचें बलिदान बाग घेवनशें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू तुका अर्गां दिवनशें बाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू हरी एक दीस तूं म्हज्या सांगाता रावल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आनी की जायते आशिर्वाद बेसवांतान आमचेर वतल्यान मौनपणे उडासाक आमी हाडया जायते बोटी देवान आशिर्वाद वतल्या वेळार आमच्या कुटुंबात सगळें सारकें जावन चलो नासतना उडास आमी विसरल्या दुखाची घडितां घडतना आमी देवाक उलो मारलें पण आज उडास काडया इतले संभ्रम जाल्यान इतले दीस खावंक जिवंक दिसपडते ग्रास ताणें दिल्यान भुरग्यांक बरी भलायकी दिल्या कुटुंबांत शांत समाधान आसलें त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया
उबे आमी रावया देवाक आमी अर्गां दिवन गावया गीत हांव अर्गां दिता अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजांत अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजांत हांव ग्लाब दिता जेजू हांव ग्लाब दिता जेजू हांव ग्लाब दिता जेजू हांव ग्लाब दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव ग्लाब दिता जेजू हांव ग्लाब दिता जेजू हांव ग्लाब दिता जेजू काळजांत हांव ग्लाब दिता जेजू हांव ग्लाब दिता जेजू हांव ग्लाब दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव ग्लाब दिता जेजू हांव ग्लाब दिता जेजू हांव ग्लाब दिता जेजू काळजांत हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजांत हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजांत हांव जय जय म्हणटा जेजू 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 म्हज्या काळजांत हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजांत हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजांत हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजांत हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू काळजांत हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव
तुझो झाला जेजू तुझो झाला जेजू तुझो झाला जेजू राजा तुझो झाला जेजू तुझो झाला जेजू तुझो झाला जेजू मोठा तुझो झाला जेजू तुझो झाला जेजू तुझो झाला जेजू राजा तो राव सम्या जेजू Turao somia Jesu, Turao somia Jesu, Turao somia Jesu mojakanza. Turao somia Jesu, Turao somia Jesu, Turao somia Jesu raja. Turao somia Jesu, Turao somia जेजू आमच्या खालसांत तो सदा असतो आमच्या सांगत थंय जाल्यार आमी निराशी जावचे जर तूं आमच्या सांगत आसता तूं आमच्या सांगत थंय जाल्यार आमकां कितें सुबें जावचें ना आमी कोणाक सुबी येवचें ना जर आमी खालते जावन तूं आमच्या सांगत रावता तर आनी तूं आमच्या सांगत तूं राव सुम्या जेजू तूं आमच्या सांगत राव आमच्या सांगत सदा आसता तूं राव सुम्या जेजू जेजू तूं आमच्या सांगत सदा आसता आमी निराशी जावचें ना आमी बेजाराय जावचें ना जर आमकां बाबा भरवशां जियेंत जर आमकां तुजी गरज आसा सदां तूं आमच्या समुदारान आमकां निराशी करूंक नाका आमी बेजारान करूं नाका सदां तुज्या आजारपण आमी भोगूं आमच्या समुदारान हे पवित्र आत्म्याक आमचेर आमच्या सांगत थोरा हे पवित्र आत्म्या सगळ्यां शिजो ते आमच्या समुदारान नगराक सांबाळ देवाचे उतार आतां आमी आयकुया सांजो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता सिमोन पेद्रो जोवलो म्हणटा तो तोमास गलिलेच्या काना शारांचो नातानायण जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले एक दोग सांगात आसले सिमोन पेद्रोन तांकां म्हळें हांव मासली पागूंक वेतां ताणें ताका म्हळें आमी तुज्या सांगाता येता अशें बायसरन ते दोनीर चडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना दीस उजवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना देवाचे उतार हेम वकान्नी तुका क्रिस्ता देखून बसा मोगाल भावां भयणीनो ह्या 9 दिसांच्या नव्यानाक प्रमुख विशय जावन आसा बोरवोसो आमकां निराशे करिना आनी आयचे विशय जावन आसा भावार्थांचो बोरवोसो जावच्याक वावुराड्यांची गरज आसा आतां बोरवोसो ना जाल्यार आमी कोणी जियोवची बरी ना आमकां एकल्याक एक बोरवोसो आसा मुखार बरें जातालें आमी आमच्या कुटुंबांत जायतीं घडयतां घडता आसतना आमी चिंता हें कित्याक आमच्या कुटुंबांत घडलें हें कित्याक म्हाका घडलें हांव इतलो बरो मनीस हांव सगळे बरें करूनच वेता कित्याक म्हाका घडलें देव आसा घेयना आसा जाल्यार हें करूंक कित्याक सोडता हे आमचे सवाल मात्र न्ही जेजूचे शिस 3 वर्सां जेजू सांगात आसले 3 वर्सां जेजू सांगात आमी सुमार 2025 वर्सां उपरांत आसा शिसांनी पळयले बरें आमी कोणी जेजूक पळोवंक ना शिसांनी जेजूक पळयलें ताच्या सांगात ती आसली आजापां जावची तांणी पळयली तांच्या दोळ्यांनी ती पळयल्यात आमी जायतीं ते हांगासर रेतीरे वेळार आजापां जावची आमी पळयता आनी आमकां दुबाव येता ही वैगी सतगी निजाकी जाता गी आमकां चिंता मात पूण शीस ताच्या सांगात आसले थंयसर जियेल्यात 3 वर्सां जियेल्या उपरांत
तुझ्या सांगाता रावून तुझ्या सांगाता जियेवन अनुभव जोडून सगळे जाल्या उपरांत जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत शीस पुरा तिशीन वेतात. पुरा सगळ्यांक निराश जाले बेजाराय जाले. ताणें चिंतलें एक्की पोंताक पावना. ताणें चिंतलें आतां फामाद मनीस फाल्यां सकाळीं आमी कोण स्थानार आसता सगळ्या संवसारांत आमकां एक जागो मेळटा म्हण. आतां ना. तो जेजू मरण पावलो कुर्सार ताका मरण थंयसर जिवेशी मारलें आनी जालें. सगळे निराश जावन थंय गेले. ताचे उपरांत ते सांगात येतात आयच्या आयकल्ल्या प्रमाणे सिमांव पेद्रो थोमास ताचे उपरांत जेबेदेवाचे पूत आनी शिसांबेस्तारले आनी 2 जाण चक्कड सांगात आसात. सांगात आसून आतां चिंता पाटयतात कितें जालें. 3 वर्सां आमी जियेल्या. आमचें घर आमी सोडलें. आमच्या आवय बापायक भाव भयणीक कुटुंब आमी सोडलें. सगळें सोडून आमी आयल्या. न्हय बिजनेस न्हय पयशां खातीर न्हय काम करून थंयसर पयशे व्हरून कुटुंबाक दिवं खंयचेंय ना. फकत जेजू सांगाता तें रावलें. तांचे दीस पडत ग्रास दीस पाशार जालें. आतां आमी कितें करचें. आतां कालें करचें. जेजू मरण पावलो. आमी वाटेर पडल्या. आतां अशी एकच वाट पयलीं आमी कितें काम करतले थंयत पाटी वयचें. पयलीं आमचें काम आसलें मासले पाकचें. आतां आमी थंयत पाटी वयचें बरें. एसेकड बेश्टें एसेकड व्यर्थ आकड व्यर्थ फाटी वयचें. आनी तांचे थंय घट्ट म्हण आसा पेद्रो कोण आसा तोच म्हणटा हांव मासली पागूंक वेता. हें पुराणी जायना. पयल्यांच्या कामाक हांव फाटी वेता आनी ते वेतात वचोन मासली धरूंक सुरू करतात. सुरवेर तो मासली पागता आसतना तो एक बरो मासले पागयतो. ताका कितलें मासले मेळटले कोणा कितलें बिजनेस जाला कितलें पयशे जाल्यान कितलें कमायला. पूण आतां वेता आनी कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. कांय मेळो ना. आनी मुखारसून कितें म्हणटा दीस उजवाडून येतना जेजू तडेर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. तशें म्हळ्यार शिसांक सर हांव मासली पागूंक वेता म्हणटा आसतना आनी ते वचून ती मासली पागता आसतना जेजू ताचे वाटेन खंय वचोना. फाटल्यानच आयला. तडेर उबो रावला. थंयसर उबो रावन आसा. पूण शिसांक मात्र कळोवना जेजू थंय आसा. आमी फाटी येयचे कोणाक कळोवना. थंय गेल्यान आमचें पयलींचें बरें काम जाता आमकां मसले मेळटा पयशे जाता दिसपडतो ग्रास जाता गेले. निराश बेजाराय आनी देजस्पोर जावन तें गेल्लें. कांय मेळोना. हेंच आमच्या जिविताक आमी सरी केलें जाल्यार आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत कितें लढाई झगडी सकट जातात. आमी कितें करता आनी जियोंक जायना. आनी ह्या कुटुंबांत सांगाता जियोंक जायना आनी हांचे सांगाता जायना. काजार जाले सून आयले लढाई जाले आनी जायना. भुरगे पुरो पाड जावन गेले वाटेर गेले जायना. घोव पियोन उपाद्रिकन जाले आनी जायना. विंगडायचे. पूण अशा कश्टा वेळार जेजू तुका पळोवन आसता तुज्या फाटल्यानच येती आसता. तूं घुवन ताका पळयता गे म्हणलें सवाल ह्या तेन्ना वेताय. जर त्या घडये शिसांनी घुवन जेजूक पळोवंक नातल्ले जाल्यार तांचे जिवान मागीर कांय नासता तशेंच मुखार वेते. कितें जालां तांणी घुवन जेजूक पळयलें फाटी आयलें. आमच्या कुटुंबांत असले घडितां घडता आसतना बेजार जाता दूख भोगता निराशी जाता देदेस्पर आमी जाता खंयचेय नाका
मेल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून भोगता. कोणा कडेन सांगचें, कोणाय कडेन सांगूंक जायना. एकल्यार सांगलें आनी खबऱ्यो जातात. कुटुंबांत आमचे वैयक्तीक कश्ट आनी आसात. पूण हर एक पटी तूं सोड मुखार येता आसतना, थंय पयस येता आसतना जेजू तुज्या फाटल्यान येता. कशें दर्याच्या तडेर जेजू उबो रावलो गे, तशेंच जेजू तुज्या सांगाता उबो रावता. पयस तावन तो पळोवन तसा. तुका कितेंय आपाय घडनातलें बरें, नाश जावन वचनातलें बरें तुका राखून व्हरता आनी तुका फाटी हाडता. फकत तुवें घुवून पळोवंक जाय. एक घडी तूं घुवून पळय, तुका भोगता. ओडोल आमी आराधना केल्या, अर्गां स्तुती दिली. जल्मातना 9 म्हयने आवयच्या गर्भांत आसल्या, आमी नाच जावन अशी येत आसले, मरण आमकां येवी येत आसलें. जल्मल्या उपरांत भुरगें आमी आसले, आमकां मरण येवी येत आसलें. आमी व्हड जावन येत आसतना पिडा शिडा येवन अशी येत आसलें ह्या कुटुंबांत. पूण आज पर्यंत आसा जाल्यार जेजू आसा, आपयता. पूण थोडे फावटी आमकां कश्ट येता, पिडा शिडा येता. कित्याक? आतां शिसांचे खंयसर बदलावण जाले. हांव मासली पागूंक वेता म्हळ्यार तांची चिंता हांगासर आख्खेर जालें आनी जेजू वरवीं कांय करूंक जायना. आनी जेजू वरवीं कांय करूंक जायना. थंयसर जेजू तावन आसले दिश्ट काडन संवसारी संगतीचेर म्हळ्यार हांवें काम कर दिसपडटा ग्रासून मुखार सरूंक जाता. थंय ताचे पातयेनी गेली, न्हय जेजूचेर. जर जेजू म्हाका राखता, सांबाळटा, सदांच कितेंय जावं तो म्हणजे सांगात आसा म्हूण थंयच अशीच रावुल्लो जाल्यार जेजू थंयच आसलो. पूण जेजून सोडून गेलो ना. तो गेलो तरी फाटल्यान गेलो आनी कितें जालें, कांय मेळोंक ना. जर एखाद्याला तो गेल्ल्या वेळार ताका जाय तितले मासले मेळिल्ले जाल्यार, ताका जाय तितले पयशे जाल्ले जाल्यार कितें करतो? जेजूक पळोवंक येनातलो. सदांचें काम तो मुखार सून वेतो. कित्याक मेळोना? कित्याक ते काम पोंताक पावोना? फकत ताणें फाटी येयचें म्हणल्या खातीर. जर आमच्या जिवितांत असलें घडितां घडलां जाल्यार आमी फाटी येयचें म्हणल्या खातीर तो आमकां आपयता आसा. फाटी येयचें म्हणल्या खातीर देखून उडा आसता वरा हर एक दीस जेजू त्या शिसां फाटल्यान वचून दर्याच्या तडेर रावला. तांकां दर्या सोडला, दर्याक वचोंक ना, दर्याच्या तडेर रावला. आमकां सोडता, वस वस तें काम कर कर. थंय जाता आसतना थंय तावन तुका जेजू पळोवन आसता, फाटी आपयता. देखून हर एक दीस आमी उडास काडया. कितेंय घडता आसतना जेजू आमकां पळोवन आसा, आमचें रक्षण करता, आमकां तो सांबाळटा. एक घडी मौनपणी आमचे दोळे आमी धांपया, दोळे आमचे धांपया. उडास आमी काडया. खंयच्या दिसा जेजू ह्या शिसांक तडेर उबो रावल्ले बरी रावला आनी म्हज्या जिवितांत ताणें म्हाका वाट फाटी हाडला. आनी मुखार वचून जाताना म्हाका भोगलें. खंयच्या दिसा हांव फाटी आयलो, खंयचें तें घडीत तें उडास आमी घाडया. तर तसो शिसांक दिसलो तसो जेजू आमकांय दिसता गे पळोवया त्या घडितांत. सोमियाक आराधना करना गाव्या गीते तूं सोमिया बरोवसो, सोमी सामसो बरोवसो हे गायन करता आसतना जेजू आमच्या सांगात आसा. तो तेंताना पयसताना पळोवन आसा, राखताना सांबाळता म्हळ्यार उडास आमी हाडया. Tu somia borboso, tu somia bodraso, rakshak tu
सोम्या बरबोसो तू सोम्या भद्रासो रक्षा तू जैतिसो जिनी जुजा जैतिसो तू सोम्या बरबोसो तू सोम्या भद्रासो तू आमच्या जिवितांत आसतना कसलेच बेबिराद आमकां ना तुजेर बरवसो दवरून आमी समकन आसा तुजेर बरवसो दवरून आमची बेटां आमी काडून आसा सोम्या आमचो बरवसो आमकां निराशी करूं ना म्हणलो बरवसो आमकां आसा कित्याक तूं बरवसो त्या बरवसो आमकां केदींच निराशी करिना तुजे लागीं येता हांव सोम्या तुजो आदार मागता हांव तुजी कृपा मागता हांव तुजी सगत मागता हांव तुजे बेसांवांनी बर म्हूण मागता हांव सोम्या बेना कसले संकार जाल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी फांकय दयेन उजवा दयेन तुजो तुजे सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रसतो जैतिसो जिनी जुजा जैतिसो सोम्या म्हणजे कष्टांच्या जिवितांत तू म्हजो आदार म्हणजे आकांताच्या जिवितांत तू म्हजो धैर्य म्हणजे रुदनाच्या जिवितांत तू म्हजी बसवाण म्हज्या भिरांतीच्या जिवितांत तू म्हजें धैर्य म्हजें ढाल तूं म्हजें खडप तूं म्हजो बरवसो तूं सोम्या अंधकारां सोलो वा इतर संगतींनी हांव पडो तुजेर बरवसो तेतना हांव सकलो उरतलो फुडें वेतलो जंय जोडटलो सोम्या तो बरवसो निरंतर म्हाका दी एक सुरोतर पयनारा वाचल्यारी कांटे कुटे कितले मेळ्ळ्यारी तिस्कार सोरा बेदीस तुजे वयली वाट बापा थंय उरपाची तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रसतो जैतिसो जिनी जुजा जैतिसो जिनी जुजा जैतिसो जुजा जैतिसो हालेलुया 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 बोला मला हालेलुया 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 अर्कांचे जो गुलाबचे जोरातांचे जो सगळे काळ जाऊन दिता सोम्या तू वरतो देव तू देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो देव आम हर एकला असो देव आमकां राखसो पसो सांबाळसो देव तुजेर विश्वास दवर मागता सोम्या तुजी कृपा निरंतर या सगळ्या भक्तुकांचे देवान येवनी म्हणून मागता या तुझ्या पवित्र परबेच्या समयार असं करचे सगळे नव्यान वाटेली जाल्ल्या तुझी सगळी देसांवां तुजे मुखार दवरच्या हर एका भक्तिका तुजी कृपेच्या बेसांवांनी भर तुजी गुणकची देवी सगळं तुझ्या शिरा निवाळा शेखर सोम्या तुझे बरोबर तुझे आदर दर मागतेल्या कितें निराशी करे नाही तुका हर एकले तुजी कृपेच्या बेसांवांवर तुका सवाई मा तुका जबरदा उगलाप हालेलुया 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 शदला बला बला दला हाला हाला हालेलुया येस 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 चीज 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या जेजो उगलाप तुका सोम्या जेजो आराधना तुका सोम्या जेजो व्हडल्यान आराधना तुका सोम्या जेजो हालेलुया 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 मुगळ बाबडीनो आमी आज विशेष करून कोणा खातीर मागता हा देव आपोवण्या खातीर कितें कोणा खातीर देव आपोवण्या खातीर कोणा खातीर कोणा खातीर हा देव आपोवण्याची गरज आसा की ना आसा की ना आसा की ना कोणाक गरज आसा कोणाक गरज आसा देव आपोवण्याची गरज कोणाक आसा
देवपणाची गरज कोणाक आसा सारकी जाप येवना म्हाका हांगा आसा हां कोणाक म्हाका गरज आसा आमकां म्हळ्यार आमची म्हणली माय वाटेर बुडो मेली की कोणाची माय न्ही आमची माय तांची माय तुमची माय म्हजी माय म्हाका गरज आसा आमकां गरज आसा म्हळ्यार म्हणूंक पुरो म्हाका गरज ना ताका गरज आसा पुरो ताका नाका तुका गरज आसा म्हणूंक पुरो वय की न्ही हा पवित्र सभेची गरज पवित्र सभेक न्ही देवापणाची गरज पवित्र सभेक न्ही कोणाक म्हाका गरज आसा वय की न्ही देखून सेरीक जाल्या उपरांत कोणा लागीं येतात हा एक घडी बसया उबारून व्हडलें आसतलें तुमकां न्ही गे तुमची तोंडां पळयतना मस्त कश्ट म्हणून बघता म्हाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सेरीक जाल्ले कुठले कोणा लागीं येतात हां कित्याक तारीख दवरूंक रेस्पेर करच्याक न्ही गे हां भुरगें जाल्या उपरांत कोणा लागीं येतात कित्याक पवित्र स्नान दिवचें वय की न्ही भुरगें व्हड जाल्या उपरांत तिसऱ्या पावल्या कोणा लागीं येतात कित्याक येतात कुमगार दिवचें येता वय गी भुरगें हायस्कुला पावलें 10वी जालें म्हणटा कोणा लागीं येतात कित्याक येतात क्रिसमस संस्कार मेळच्या खातीर न्ही गे वय की न्ही हां भुरगें प्रायाक भरलें ताच्या उपरांत कोणा लागीं येतात विकाराला कित्याक हां सेरी पळोवंक सेरी पळोवंक काल विकार एजंट गे सेरीक पळोवन दिल्यार जायत न्हू तुमकां हां तें वात्रपाचें मात्र गेल्यार जालें हां कितें हां हां थंय म्हळ्यार हांगासर रेस्पेर करच्या खातीर न्ही गे येतात ताच्या उपरांत एकलो गडीस जालो न्ही गे ताका कोणा लागीं येतात ह्या जाग्यार लागीं न्ही गे तुमकां हें पातळ केलें म्हूण भोगलें इल्ली दूख भोगता बेजार जाता कोणा लागीं येतात ह्या जाग्यार लागीं येता न्ही गे एकलो घरांत मरण पावलो कोणा लागीं येतात हां जाय गे तुमकां कोणाक गरज आसा देवपणाची कोणाक गरज आसा म्हाका गरज आसा ह्या जग जावं धर्म भयण जावं भाऊ जावं हर एकलो जावं हें देव आपोवणें आनी हे देव आपोवण्याक आज आमी म्हत्व दिवंक आसा वय की न्ही पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो युरोपांत तुमी गेल्यात जाल्यार उरल्या तुमी पयल्या क्रिस्तांव देशांक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर इगर्ज्यो मस्त आसल्यो एका काळार आतां इगर्ज्यो आसात बंद आसात कित्याक उक्त्यो जायनात हां पदऱ्याप नांत थंयसर पदऱ्याप नांत वय की आमची देशीज आसा उडली एका काळार एका वर्साक 10-12 पदऱ्याप जाताले 15 पदऱ्याप जाताले आतां कितले जावचे कश्टांनी 1, 2, 3, 4, 5 मॅक्झिमम थोड्या देशीचेन पदऱ्यापत नांत कितें जाता आनी क्रमेण येत प्रगत गेली जाल्यार कितें जाता आनी 10 वर्सांनी हां सगळे मुडबिद्री वाराड्यांत ते गत्त पदऱ्याप कळलें गी हां आतां थोडे कडेन आसा जर्मनी आनी थोडे कडेन स्कॉटलँडांत आनी इंग्लंडांत तुमी गेल्यार कितें जाता 4-5 इगर्जेक एकत्त पदऱ्याप 4 इगर्जेक एकत्त विगार एकत्त पदऱ्याप तो एक पडी थंय येता एक पडी थंय येता आं आनी एका इतारा 12 तो 12:30 मुसोर मात्र पदऱ्यापा मेळोवंक अवकाश अर्दो घंटो त्या दाडा तुमी कितें करूंक येवन करीचें पळय म्हज्या मोगाचें भाव परिगत आमकां गोतू ना न्ही कोरोना खंय आसलें सुरू येवच्या पयलें आं खंय आसलें बेतलेमांत तुमी आनकी बेतलेमांत भायर येवना न्ही ते क्रायचें व्यस्त जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोरोना खंय आसलें चायनांत आसलें न्ही हांगा येवचें फुडें वय गे आमी कितें म्हणटाले हांव चायनांत आसा तें पयस आहा न्ही गे मागीर आमच्या घरा आयलें गी ना हां पळया आतां ही परिगत खंय आसा ह्या जगनांतलेली परिगत इगच प्रबंध इगत खंय हां युरोपांत आसा आमकां ना बालंगारांत ना मुडबिद्रीन ना आनी कोडयाळांत ना थोड्या वर्सां फुडें पळया तुमी म्हातारीं जाताना या तुमची भुरगीं तरणाटीं जाताना वा तुमचे बरी जाताना पळया पदऱ्याप आसचें देखून आमी आतां कितें करी मागोवंक जाय मागल्या मात पुरो गी वयर तो पडटा पदऱ्याप बडा 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 पावस येयले बरी पडटा तें पडना कितें करी जाय आमी हां खंय जर्मनी खंय धाडीचे भुरग्यांक जर्मनी धाडीचे ऑस्ट्रेलिया धाडीचे न्ही गे आनी बरी सेरी काल्या पळया पदर सांगीचे
आसता आसची एक पोत एक गदो न्ही न्ही तूं धाकटें जाता मम्मी डॅडी धाकटें जाता दाखोता इंजिनियर जाता दाखोता मागीर मेस्त्री जाता दाखोता आं मेस्त्री जाता मागीर पाद्र्याब नाका नाका पुता पाद्र्याब नाका कित्याक बँकान मस्त भांगार आसा रे खंय आसा लॉकरान न्ही इतलें आसता कोणाक हेची तें नाका थोडी बटी आमची चिंता देखून न्हू पाद्र्याब जावंक दडिनान भुरग्यांत आदीं वस्तू पाद्र्याब जाताले की त्या कुटुंबांत भुरग्यांचो संको मस्त आसलो जाताली आनी आवय पळय उत्तेजन दिताली आनी एक अवकाश मेळटालो घरांत मागणें आसलें मागण्याचें वातावरण आसलें पाद्र्याब म्हळ्यार बिरांत आसली पाद्र्याब म्हळ्यार देव भक्त आसले न्ही पाद्र्याब म्हळ्यार सकट बेसां मागताले हांगार तुमी बारी बरी आलांगारची मुडबिद्रीची हांगा येवनची आनी तुमी बारी बरी पाद्र्याब म्हळ्यार तुमकां बारी मोग तुमी बेसांव मागतात पाद्र्याबाला घेतात उलयतात न्ही तुमकां सांगचें न्ही हांवें अमेरिकान आसलें सांगचें कळ्ळें गी तुमकां न्ही बेजार करनाका वय म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू थोडे बडी अशें घडता जाता देखून थोडे बडीन कितें पाद्र्याब जावचें नाका म्हूण बगता न्ही गे वय गे न्ही कोण एकलें विचारलें हांवें तूं काल जाताय बाबा गुत्तू नाका फुडें येयचें इंजिनियर हे धाकटेर जायचें न्ही बरें एक इन्स्पेक्टर पुलीस इन्स्पेक्टर जावची इंटरव्यू पुरो आपयल्या गव्हर्मेंटान जाताय की नाका पा हे देवा तें पुरो नाका बा कित्याक तो काम न्ही तें शिराप पडलेलें म्हणचें कित्याक पुरो इन्स्पेक्टर शिराप पडलेत गे पळय सांगा आमचें चिंता तशें आमी तशेंच उलोवचें घरा पुलिसांची वर्ती बरी न्ही ती न्ही हे न्ही उलोवचें आनी तें भुरग्याच्या मोतीन रिगता आनी भुरगीं तेंत धरतात आनी तें नाका बा म्हणचें घरांत पाद्र्या विशयान बरें उलयल्यार पाद्र्याब जाय म्हूण बगता पाद्र्या विशयांत ह्या सगळ्या विशयांत धर्मिका विशयांत नाका जालें उलयल्यार बाबा नाका 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 म्हणटात वय की न्ही देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आज मागची गरज मात्र न्ही देव आपण्याक साकार दिवचो पाठिंबो दिवचो ही एक गरज आमची न्ही गे देखून हो लग्नाचो संस्कार कित्याक दवरला भुरग्यांक जल्म दवरला न्ही गे ताज्या उपरांत पवित्र सभेकी तुमी कांय तरी तरणाट्यांक दी जाय ह्या मुखान पवित्र बाई उरय जाय फकत तुमचें आनी तुमच्या कुटुंबाचें मात पळोवचें न्ही पवित्र सभेचेंय पळोवंक जाय देखून हो आमकां थोडे बटी म्हणटा पवित्र सभा म्हाका धर्मिकांची गरज म्हाका आसा म्हणटा हांव म्हाका आसा जाल्यार हांवें काही म्हणी तांकां कॉन्ट्रिब्युशन दिजे की ना वय गे न्ही देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी म्हणटा आमकां बरो पाद्र्या पाहिजे एक्टीव पाद्र्या पाहिजे तरणाटो हेजे म्हणटा हांव ट्रान्सफर जाताना न्ही मेळांत न्ही बरा म्हणटात गे तुमकां मतार आयल्या बरो नेक्स्ट म्हणटात गे ना पाद्र्याब खंय जावन जातात फॅक्टरीन जावन करूंक जाता ती जायना देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी उबी रावया हे सर्व गरजां खातीर मागया एक एक दोळे दांपया हांगासर सेवा दिल्ले जायते ह्या जागा आसले हांगासर सेवा दिल्ले जायते याजक आमच्या फिरगजेन सेवा दिल्ले याजक आमच्या फिरगजेन सेवा दिल्ले धर्म भयणी आसात भाव आसात तांच्या खातीर मागया तांचे घर कुटुंब सांडून पयसल्या परगांव तावन वा इतर पयस तावन अन्य लोकां मध्ये थंयसर जीवन आसतात आनी अशें तांचो स्वंत गांव घर सांडून लोकां खातीर देवा खातीर पेल्या खातीर एकसरपणाची जिवीत समर्पीत करून आसात ह्या आधुनीक खळार कश्टांच्या ह्या जिवितांत ह्या आधुनीक आकर्शीत संवसारांत असले जिवीत चेतना तांकांय थोडेपटी अस्कतकाय बगता तांकांय थोडेपणी उणेपण बगता तांकांय थोडेपटी थाळण्यो तेंते सवां येतात असल्या संदिग्ध परिस्थितीन हे सगळ्यांचेर जैत वरची कृपा तांकां फावो जावं दी म्हूण मागया विशेष करून हांगासर सेवा दिवच्या सर्व ह्या जागा खातीर तुमच्या फिरगजेन तुमच्या संस्थांनी तुमच्या त्या सुवातेनी सेवा दिवच्या सर्व धर्मिकांचेर फिरगज ह्या जगांचेर सर्व धर्म मणयानेचेर सुमेची भरपूर आशिर्वादां लाभोवन दी म्हूण मागया सुमी तांकां धैर्य सकत जावं दी सुमी तांचो भरवसो जावं दी तांचे अस्कतकायेन बोळ जावं दी तांच्या अंतकारांत उजवाड जावं दी तांच्या उणेपणाच्या अस्कतकायेच्या जिवितांत तो भरवसो हातेर जावं दी जाणवाय जावं दी गिन्यान जावं दी सगळें जावं दी म्हूण मागा डोळे दांपूर मागा तुमच्या कुटुंबांत जर तर ह्या जग आसा धर्मीक भाव भयणी आसा तांच्या बसत मागा परगांवांत मिसांव वावर करनासात परगांवांत विविधतेची सेवा करतास ते सगळ्या धर्मिकां खातीर मागा आनी खंडीत तुमचे मागणे तांकां पावतले तुमच्या मागण्याच्या धर्मान तांचे जिवीत संतोषाचे समाधानाचें जावं कारण जातलें बाबर्तान मागा आनी ते घेतले मागा आनी तुमी घेतल्यात ह्या संदर्भात तांकां सगळें समर्पण दिवया विशेष करून तुमची कूड आनी आत्मो सुमया समर्पया
तुमची कुडीची असकत काय तुमचे उणेपण जर तर याजका विरोध धर्मिका विरोध धार्मिक भाव बहिणी विरोध तुम्ही उलयल्यात पाड उलयल्यात पाड चिंतला खोटे उलयल्या गाळे दिल्यात शिराप दिल्या या तांच्या विशांतली कितें वाईट उलोवन गुबरो केल्यात हे सगळे मुती घडा सोमेलकचे बोगसाणे मागा सोमेलकचे बोगसाणे मागा सोमी कितें म्हणटा जर तर तुमकां तिरस्कार मेळ्ळो तुमकां अखमान मेळ्ळो जाल्यार तुमी थंयच्यान भायर सरा भायर सरता आसतना तुमच्या पांयाचे वणाची धूळ पपडा दाळू पपडा अशें ती धुळेचो परिणाम आमचेर पडना जावच्याक पदकां वळखून घेवया देवा लागचे बोगसाणे मागया खंयचेच धर्मीक असो खंयचेच याजक असो खंयचेच धर्म भयणीचो आमकां किस शिराप जावं दी वा कितेंच वायट जावं दी पडना जावच्याक सोम्याची काकुळत खुरपा आमचे देवन येवन दी म्हूण मागया तो सोमेचे जो क्रिस्त आमकां बेसवांनी बरोवन मागया तुमची कूड आनी आत्मा सोम्या समर्पण दिया हे तुमी कश्ट केले न्हू वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो सोमी आमकां हरी एकल्याक बेसवांनी भरता सगळे आमच्या हातू बारया सगळे समर्पण दिवया सर्व साव दिता सगळी सर्व साव दिता सगळे एवढ्या ताळ्यान सगळो स्माका सोडवून दारा हांव सगळे परत एवढे एवढ्या ताळ्यान सर्व साव दिता सगळे सर्वस्व सर्व याजकांक सर्व धर्मिकांक सर्व भाव भयणीक आमच्या बापसेबाक इस्पांक समेस्त तुझ्या पांयांतळ समर्पित जेजो तुझी जाणवाय तुझे गिन्यान चिरूकाय सगळे फावो कर आशीर्वादित कर दारा हालेलुया सगळे हातो बार हातो बारून गुलाम मारा तुमच्या गरजां खातीर मागा सुमी जेजू या सगळे भक्तींक तुझो आशीर्वाद घाल माध्यम मुखांतरांक सर आराधन करते ते सगळे भक्तींचे आशीर्वाद घाल तुझी गुणकची देवी सगळं त्यांच्या शिरा शिरानी वळ्यावर आशीर्वादित कर आपड जेजो आपड गुण कर जेजो टच 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 हील देम हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 उलो मारा भवत्त उलो मारा विश्वास उलो मारा भरवशा उलो मारा आमचो स्वामी तुमकां आशीर्वाद दिता वक्ता सर्व याजकांक धर्म भाव भयणी इस्पांक बापसेबाक सगळ्या धर्म मनयरांक बेसवानी भरता ह्या वक्ता त्याचे शिवर बेसवाचो शिवर देवता त्याच वक्ता तुमचेर तो देवता मागा स्वामी जेजू या सगळ्या भक्तींका तुजो आशीर्वाद कर तुझी गुणकची दिव्य सकत त्यांच्या शिरा शिरेन वळे तुझ्या पवित्र रक्तान तू नितळ कर सर याजकांक धर्म भाव भयणी मनयरांक तुझ्या बेसवानी भर सम्या आपड आणि गुण कर तुझे सत्यांत खबर टच हील हालेलुया 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 अर्गान तुका सम्या जेजू इच्छा उगडाप तुका सम्या जेजू आराधन तुका सम्या दोन ताळी हो देवरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सम्या सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत हे देवडा बापा तसे पुरता उल्हासानी स्तुतीचा पृथ्वी महिमा ससना एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्टां सुगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणी सबळ सदांच आमचे देव बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्ते रामान करून देन आमकां भोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत सर्व धर्म भाव भयणीची आमकां गरज आसा
या संदर्भात सर्व धर्म म्हणणाऱ्यांक तुझ्या बेसमानी भर, धर्मिकांक तुझ्या कृपेच्या आशीर्वादान नेटय, तुझ्या पवित्र सभेन जयपुरती देव आपूण फुलन येऊन देत. ह्या मुखान तुजो मोग आनी सेवा निरंतर सगळ्या संवसाराक विस्तारून वाव निरंतर जावं दी म्हणून मी मागता. जो जी येता राज वर्सले येताय ससनाच्या ससनांक. चलया मी घरा देवाच्या, मेळया मी बांधा ते पोटाच्या, संगी क्रिस्तांच्या सौम्याच्या, भेटोया बली देवाक मोगाच्या. क्रिस्ता जेजूचे मरण स्मरंत, ताचे पुनर्जीवन पण परगट, ताच्या येण्या आम्ही यात्रेता, मिस्तेर मोगास होनियाता. चलया मी घरा देवाच्या, मेळया मी बांधा ते पोटाच्या, संगी क्रिस्तांच्या सोन्याच्या, भेट या बली देवाक मोगाच्या. मगळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता. नवें असो आज 5वो दीस. ह्या संदर्भार आयचो विशय जावन आसा बावार्थ्यांचो बरवोसो जावच्याक वावरड्यांची गरज. देखून सर्व देव आपोण्या खातीर मंदेश आटापता आनी मिसाचें बलिदान भेटयतात. मनादी बाब मेल्विन डिसोजा नेल्लेकार फिरगजीचे विगार तांचे बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. सर्व धर्म भाव भयणी खातीर, ह्या जगा खातीर, धर्म म्हणयाऱ्यां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. आमा समेस्त वसोद मागया. जे कोण मागतान बसयलान सुगडास काडया तांचे वसोद मागया. माध्यमा मुखांतर हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर भक्ती खातीर ह्या संदर्भार मागया. हेचे दिसा एमिसाचें बलिदान देवा अर्गासान भेटयतात. एमिसाचें बलिदान भेटयतात देवादीन जॉन विल्फ्रेड नोरोनाच्या आत्म्याक वीत विल्यम नोरोन आनी कुटुंबा आनी फेल्सी नोरोना दिवचें वेलंकनी वडो. अर्गासान वीस भेटयता फ्रांसीस डिसोजा रुजाई वडो. अर्गासान भेटयता जोनिटा जॉन सी डिसोजा कार्मेल वडो. प्रत्येक पासून मीस भेटयता वॉरन रुहान डिमेलो ताकोडे. प्रत्येक पासून मीस भेटयता अनिता डिमेल्लो नित्यादर वडो. कुटुंबात देवानी जाल्यार संजय आत्म्या मीस भेटयता पास्किन डिसोज आनी कुटुंब मियार.
देवादीन माउरिस आणि लिली मस्करेनसच्या आत्म्यापासून मिसबेडेता फ्रान्सिस सूरज मस्करेनस मोती मैबडो तशेंच प्रदेते पासून मिसबेडेता फिलिप नेरी सेराव आणि कुटुंब ऐसी कॉलोनी बरोवली देवादीन माउरिस आणि लिली मस्करेनसच्या आत्म्या मिसबेडेता फ्रान्सिस सूरज मस्करेनस मोती मैबडो अर्गासोन मिसबेडेता मोझस आणि एलिझाबेथ राणी मैसूर या सर्व बसोत मागया आम्हा समीस बसोत मागया जे कोण आमक्तन बसिलान सुकडास कडून तांच्या बसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो आयचे इरादे ते सवा मेदोळ साई कले खंयच्या खातीर आमी मोगोंक जाय म्हूण सांगून आमी बरो असो सांडल्या वेळार आमकां एक याजकाची गरज आसता देखून देवा पोवण्या खातीर आनी आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या याजकां खातीर विशेश रितीन विविध रितीन वावर करच्या आनी एका याजकां खातीर आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसांचें बलिदान फवत बेर भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचे भक्तांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकें सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणया उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासून बेगीन सुद्दां समकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट Krista kakuळt Krista kakuळt सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट. महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती तथा इष्टा सोसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्या पासून आमचे मागणे मानून घे पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू बोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर.
प्रार्थोयम. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावांक आमी मान दिता. त्या नांवान तुवें आमचे सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकोन दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरां ताणें बसयलेले ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडोंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या मुदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्मेचेक म्हणून जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वचप. इतल्या सोम्याच्या सिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिविशी मातशी बेश्टवणी घालनासलो. तो श्रेश्ठ याजकाच्या सिगेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणा मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दमास्क शहराच्या सिनोगोगांक अधिकारपत्र दिजय म्हणून मागी लागलो. अशें दमास्काचे वाटेर पैण करून शहरा लागीं पावता पावता एकूच ताणें ताचे भोंवती मळ बातावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीक शेवटलो आनी तेदवा सावला सावला तूं कित्या तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच, तुवें कितें करी जाय तें थंय तुका सांगतलें. ताचे बराबर पैण करतले ताटक जाले आनी उतर सुटनासतना उबे आसले. ताळो ताणें आयकलो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेच ताका दिसना जाले. तेदवा ताका ताणें हाताक धरून दमास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें आन उदक आपडलें ना. देवाचे उतर. देवाचे वडपकार. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सरास्ता. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सरास्ता. देवा नीतिवंत फैसलाचे देणे तुझ्या राजाक पाट. रायकवर जावन असलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजे नीती सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिका सोलोन व्हरू. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडटा सरास्ता. घोड्या दोंगरांनी नेटेलो गांव तुज्या लोकां पासो. न्यायनितीक सरी जावं सुबांपोनी आसो. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत कंदी. गरिबांक भुरग्यांक आदार दिवन व्हरू. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सरास्ता. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सरास्ता. हालेलुया 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 हालेलुया.
पोळ्यांक बरी खबर परगट करून बंदेत असलेल्या सुडका प्रसारून म्हाका धाडला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वे स्पारो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जो देवाच्या सिनोगोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पसारीत आणि हर एक तराची पिडाशिडा गुण करीत चर शहारांनी आणि हळ्यांनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज काणवळायन भरलें. कित्याक गोवली नातल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडोवन भिजूडले. देखून जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या देणया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागाम. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताई मोगाच्या भावां भयणीनो, येदोळोस विगार बापाने प्रस्तावन दिला आयच्या विशयाचेर. भावार्थ्यांचो बरवोस जावच्याक आमकां वावुराडी गरज आसात. देखून देवा पोवणे गरज आसात. देवा पोवणे खातीर मागया म्हूण सांगलां. आतां आमच्या कुटुंबांनी ह्या फेरगजेंत देव पण येवन आसूंक पुरो. आतां आमच्या कुटुंबांनी आतां कोणी पाद्रा बायलो जाल्यार येवन भुरग्यांक देवापणांत धाड म्हणटा आसतना पयल्या बरा कितें करतले. आतां 1-2 आसचे. थोडे सांगते येदोळस पाद्रापण सांगले कितें करता. हुशार आसल्या भुरग्याक धाडूंक आयकनात. कोण हुशार नात, इल्लो दड्डो आसा, खंयच्या की कुटुंबा उपकार आपणात तसल्याक वस इल्लेशे PUC म्हण करिल्ले इंग्लीश म्हण शिकोवन ये सायनांतल्या 2 वर्सां उपरांत ये तशें इल्लेशें तशें बरें आसता. म्हळ्यार ते इंग्लीश शिकोवंक म्हटल्यार गेल्यार ते इल्लो हुशार जाता. मागीर परत्यान आयिल्ल्या उपरांत कशें म्हणे जाता अशें बरो चिंताप आसता. आतां आमचें मात्र की पयलें तशें देवान अब्राहमाक विंचलें. ताका आपोवन धाडलें, सगळ्याक पंगड दिलो. तो मुखार व्हरून गेलो. उपरांत संतत मुखार आयिल्ल्या उपरांत थंयसर इजिप्तांत कश्टो नासतना देवान विंचलें. कोणाक? मोइजेक. मोइजे कोण? मोइजे एक तो कोण म्हणटा ताका जिवेशे मारलो व्यक्ती. दुसऱ्यांक जिवेशे मारलो कारण आसा ताका. कित्याक म्हळ्यार ताची काणी तुमी आयकला जाल्यार तो थंयसर जल्मात आसतना फरावारायान सांगलें चरक्या भुरग्यांक पुरा जिवेशे मारीचे म्हूण. आनी थंयसर मोइजेची आवय लिपोवन दवरता 3 म्हयने. मागीर जायना म्हूण सांगून न्हंय तो सोडूंक वेता. पाटयेंत आनी दवरना. वेता आसतना ताची भयण पाटलाव करून येता आनी तें रानी तें न्हांवून आसता. फाराव्याची धूव न्हांवून आसता आनी ती बाटी पळयता आनी ताच्या घरा व्हरून येता. आनी ती हाची मोइजेची भयण येता. तिका एक आवय जाल्यार सांगता म्हणटा पाटी हाडटा आनी तें व्हड जाता. आनी व्हड जाल्या उपरांत फाराव्याच्या घरा थंयसर व्हरून सोडता. तें व्हड जाता. व्हड जाता आसतना ताका कळटा परिस्थिती. आनी एक इजिप्तकारांनी इज्रायलका लढाई करता आसतना ताच्या इज्रायल घराक राखच्या खातीर इजिप्तकारा जिवशी मारता आनी रेंवेंत पुरता आनी कोबार येता. आनी अशें तो मुखार येता आसतना देव ताका आपयता. आतां आमच्या संवसारी दिश्टे प्रमाणे मोइजे कसलो मनीस? तो एकल्याक जिवशी मारलो मनीस. ताणें एक इतलो मुखेली जावचें, पवित्र सभा मुखार व्हरची. ओके, तें जालें. आनी अशें मुखार येता आसतना जालें अशें हर एक गडी ताकान गेल्यार आसात. जेजू आयलो इतलें बरेंशें कापशें केल्लें आसलें, सगळें आसलें. ताणें कोणाक आपयलें?
सूंक वासूल करच्या त्या माथ्यावाक मासले पाकच्या पेदुरूक तांकां बरं आनी असल्यांक पुरो आपयलें. आतां समाज कितें लेखता? समाज चिंता हें सोर पडकिरे लुडकारे हांकां पुरो आपूण. आतां ताचे उपरांत जालें थंय तावन आयलें. आयचे पयले वर्साप आमी आयकलें जाल्यार साऊलाक आपोवचें आसा. साऊल एक बरो शिकपी मनीस सक्कड कळीत आसा. ताची धर्म कितें आसा ते पाळच्याक आसा तशें जिवोवचो मनीस. ताचे भायर वेतात, तांचे पंगडांतल्यान भायर येतात म्हणल्या खातीर सक्कडां राखच्या खातीर तो झुजोवंक वेता. म्हळ्यार शिकाप आसा, हुशार आसा, ताका विंचता. आतां देव कोणाक विंचता, कशें विंचता तें आमी नेना. आमच्या कुटुंबांतल्या आतां हुशार आसल्या भुरग्याक विंचून उरयेत, कुटुंबांत बुद्धू आसल्या भुरग्याक विंचून उरयेत. तें देवाचें योजन. थोडीं भुरगीं आतां थोडे पाद्राप जाल्ले आसा, इंजिनियर जाल्ले आनी व्हडले व्हडले शिकल्ले आनी काम करून आयिल्ले सकड आसात, हुशार आसले आसात, कांय कळीत नासले आसात, कुटुंबांत बुद्ध आसले आसात. आतां देवान कोणाक जाय पळय तांकां विंचून हाडटा. विंचल्या उपरांतले सवाल तांकां आतां विंचून काडल्या उपरांत तांकां थंयसर बदलावण करचें. मैजेक विंचल्या उपरांत तो बदललो, ताचो जीव सुद्दां ताणें दिलो. आपोस्तल बऱ्याच जाणांचे मासली पाकचे तांकां सकडांके आपयलें, माथ्यावाक आनी सकडांके ते बदलले. साऊलाक आपयले उपरांत तो बदललो. आमच्या वाड्यांत कुटुंबांत कोणी आसलें गेलें जाल्यार आमी म्हणटा तो गेल्या उपरांत काही शर्माव सांगूंक जायत गी, ताका उलोवंक येता गी, तो कितें करयत. पूण गेल्या उपरांत इल्लें तेंप जावन पटी येता आसतना तो मुखेलपण काण घेवन बरें करता आसतना म्हणटा वचचो गे. आमच्याय भुरग्याक धडी येता आसले, हुशाराचे बरी जातो आसलो कोण ना. तें पुरो एक चिंताप आमचें. ते एका कुशीक जाल्यार आनी एक कूस आसा, आनी एक कूस. आमची एक फिरगज आसा, आमचें एक देव टेंपल आसा, फिरगज आसा, हांगा तरी आलांगाराक फिरगज आसा. आतां आमच्या सगळ्यांचें चिंताप कशें. आतां आदलो पाद्रा बोर्ग जावन येता आसतना पाद्रा वेता म्हणलें कंत न्ही, नेक्स्ट कोण येता म्हणलें कंत. पाद्रा वेता बरो आसलो, पयल्याचो पाद्रा बरो आसलो, आतां नेक्स्ट कोण येता, कोण येता, कोण येता, कशें आसात, कितें करयत. आमकां तरणाटो जायचे, हुशार आसचो जायचे, बरें डेवलपमेंट करचो जायचे, मस्त संगती आसात. म्हातारो पाद्रा प्रायवंत पाद्राप नाका, तर तरणाटे आसतना हांगा जालें जाल्यार म्हाताऱ्या पाद्रापांक खंय घालचें. आमचें चिंताप आमकां बरो पाद्राप जायचे, सकडी जायचे. आनी पाद्राप आयल्या उपरांत जालें सकड जालें, आमचें चिंताप जालें. आतां तिसरें चिंताप आसा. पयलें चिंताप आमचें जालें, सेकंड आमकां कोण पाद्राप तेजें अशें म्हळ्यार आमकां बरो आसा जें म्हण. तिसरें चिंताप आतां पाद्राप आनी फिरगज चलयता आसतना मस्त सोडून घडटात, मस्त सोडून घडटात. कित्याक मनीस घरांत आवय बापाय दोगां भुरग्यां आसा जाल्यार ती व्हड जावन तरणाटे जावन काजार प्राय जाता आसतना काजार जाल्या उपरांत घरांत लढाई जाता. कित्याक एकामेकाक ताल पडना. सुणो आयल्या जाल्यार सुणें सांगात जियोंक जायना, पुताक सुण्याक तांचे मदें लढाई. एक कुटुंब 5 जाण जियोंक जायना. इतल्या लोकांक काण घेवन एका पाद्राबान मुखार वरिचें, तुजे कडेन उलयला ताका जायना, तुका सापड गेला ताका जायना, आतां सगळ्यांक काण घेवन वसाचें. आतां वेता आसतना चिंताप येता. ताणें पाद्राबान ताका सापड केलो, ताणें सांगलें बरें आयकलें, ताचे कुशीन रावलो. वांटे फांटे जावंक सुरू जालें. पयलें देवान आपयता आसतना कोणाक आपयलें, ताका जाय ताका आपयलें. दुसरें आमचें चिंताप कशें आसलें, बरो पाद्राप येयचें, हुशार आसाचें, आमचें फिरगत डेवलप जायचें, नवार्थीक जायचें, मागणें सगळें आसाचें. तिसरें तें पाद्रापान कालें करता आसतना बरें जावनूच आसता, एक ल्हानशें घडीत पुरा वांटें जावंक सुरू जाता. त्या वेळार आमकां कित्याक उडास येना. आतां सवाल म्हणजे हें, त्या वेळार असलें घडयता फिरगजन घडता आसतना कित्याक उडास येना. तो एकलो पाद्राब
आवय बापायक सोडना येयला भावा भयणीक सोडना येयला सक्कट सोडना येयला आनी हांगासर तो जी येता ओके तितलें करना येयला ताका आमी बरें उलोवन सपोर्ट करी जे सोडल्यार कित्याक तसले भोगणां येतात जावंक पुरो सोडून घडना म्हूण सांगना घडोवंक पुरो त्या वेळार तें तोड करून कित्याक मुखार येता आज काल देवा पळोवन उणी जाल्यार तुमी वसा विचारा सगळ्यांच्या मदीं इतलें पाद्रा बी नाका कोण काळें उलयतात तांकां कितले कश्ट आमच्या भुरग्यांक तें पुरो नाका आमच्या भुरग्यांक तसले कश्ट पुरो नाकात आनी आयकोवचें नाका कांय नाका ती काम करून गुळोवन आसूं दीत तर कोणाच्या भुरग्यांनी हें पुरो आयकचें कोणाच्या भुरग्यांनी हें पुरो सोंसीचें ती एक आवय बापायची भुरगीं आवय बापायक सोडून आयल्यात म्हणल्यार चिंता कित्याक आसना हांव मस्त बरेंपण आसा मस्त सपोर्ट करतात मस्त मुखार व्हरतात सगळीं आसा पूण आतां म्हाका पळयल्या काले म्हणटात फातर तुमचे केस पिकल्यात म्हणटात इतलें काळें केस आसतात कोणी सांगनात म्हाका एकच म्हणचे फातर तुमचे मुखले केस पिकल्यात इतले उरले आसात न्ही दिसना ते लोभ आमचो आसता बरो लोभ एक खत जावं दे लोभ उकळून जाता फादर ते लोभाक खत जाला फादर इतलें उरले धवे आसा ते कित्याक दिसना ते कित्याक उलयनात आज काल कारण इतलेंच पूण उडा आसता वरा देव कोणाक जाय तांकां आपयता ताचो पद गेला तो फावो गी आमी जाप दिवची न्ही देवान आपोवचें देव कोणाक जाय तांकां आपोवन व्हरता दुसरें आमच्या फिरकेचे कोण येवंक आसा ते आमी निर्धार देवाचे निर्धार आनी आमी आमचें काम कितें म्हळ्यार आमी तसल्या खातीर मागोवंक जाय एक उडा आसता व्हरोंक जाय ती एका कुटुंबांत आयल्यान आवय बापायक कुटुंबादारांक भावा भयणीक सोडना आयल्यान सगळ्यांक सोडना हांगासर एक सोरेतेन जी येतात कोणा खातीर तांचे खातीर न्ही जर हांव आज पाद्राप जाल्यार जाल्यार म्हजे खातीर न्ही म्हाका तातूंत कांय लाभ ना म्हाका भोगता कित्याक हें इतलें केल्या उपरांत जर लोक उलयता जाल्यार हांवें पाद्राप जावन कितें फायदो आतां हें आनी एक सांगचें जाल्यार मुखारसून वयचें जाल्यार आतां उलयता तुमी म्हळ्यार अशें उलयता आसतना कितें म्हणटात ओके जालें फाल्यां सकाळीं गरज कोणाची पाद्रापान सांगलें बरी एका विगाराची गरज जल्मातावन मरता पर्यंत गरज आसा जर विगार म्हणत जाल्यार तुजें मोरण मातयेक लायना म्हज्यान जायना म्हणत जाल्यार सांगा ना तुमी कितलें दुखया कालेंय करा विगार म्हणना मातयेक लायतात तें जावन आसा एका ह्या जाकाचें देणें तूं कालेंय कर तुका जीवशी मारूंक जाय जाल्यार येत तूं मेल्या जाल्यार तुका तो मातयेक पायता देखून उडा आसता दवरीचे आमी एक सदांय आमी एका ह्या जाका खातीर मागोवंक जाय कित्याक तो एका कुटुंबांत आयला ताचें तें उणेपण आसा तो करेक्ट असो देखून देवान ताका आपोवना ताका आपयले उपरांत करेक्ट करूंक देवान प्रयत्न केला ताका देणी दिल्यान तें उडास करी आमी देखून मागोवंक जाय जर तुमकां भावार्थांत जियेचें बरवशान जियेचें संवसार सकट सांडला कोणी ना म्हणटाना तुमी धांवून येवचें पाद्राबा लागीं फादर कुटुंबां समस्या आसात सगळ्यांनी सोडला कोणी ना आमकां सांगात दिया एक पोटी सुदारची एक पोटी आमकां थंयसर सामाक करून दिया कुटुंबान बेजार आसलें भावार्थान बरवशान तुमकां जिये जाल्यार एका ह्या जाकाची गरज आसा आनी आज त्या तुमी उडा आसता वरा सदांच इतलेंच मागा देवा एक ह्या जाकाक बरी भलायकी दी पवित्र बऱ्या रितीन चलोवंक ताका कृपा दी म्हण मागा आनी खंयच्याय ह्या जाका विशयांत पाड उलोवंक वचनाकात ताच्या फाटल्यान तुमी चिंतूंक वसा आवय बापाय सोडला भाऊ भयणी सोडला कुटुंब सोडला एक सुरतेन जी येतात मागा खंडीत जावन बरें जाता आपापयस आमच्या कुटुंबांनी देवापणी उदोवन येतली आमच्या कुटुंबांत केदां आमी बरें उलयता सपोर्ट करता त्या वेळार कुटुंबांत देवापणी उदेवन येतली तर आज आमच्या फिरगजेंत ह्या आमच्या दियेसेजींत जायते जाणां देवापण येवं देत ते धैर्यान मुखार वचून देत आमची चिंता पेटलेंच जावं दी देवान कोणाक जाय तांकां आपयलां
तांकां आमच्या फिरगेचेक धाडला आमची जतन करच्याक देवान धाडला देवा ताका बोल भलायकी समाधान दी म्हूण मागया आनी जे कितें देवाचे कुशे आसा त्या प्रमाणे जावं म्हणून आमी मागया आमेन. सर आमची मागणी भावार्थाच्या प्रार्थना मुखांतर बापा समोर आमी दवरया. मोगाळ बाप्पा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या भावार्थी चिणयेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलफंक्त जावं तुजे सत्येन बर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. बाळक जेजूच्या पांयातळी आयलेल्या सर्व भक्तिकांची सर्व मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन समकोंक कुमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सोर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सोर दानींक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयं सेवकांक तुजे दाराळ बेसावन दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदर्शतेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. जायते जाणी आमचे लागीं मागोवंक विचारला. प्रत्येक जाण ह्या नव्यानाच्या दिसांनी जर तुमी साक वेताय जाल्यार आमच्या खातीर माग म्हूण सांगला. कारण नंतर कामाक वेता ती हांगासर येवंक जायना. कोणे सकड आमच्या लागीं मागोवंक विचारला तांचे खातीर आमी मागया. कोणा पासत आमकां मागोवंक जाय तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन सर ह्या जाकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. आवय बापाय भाव भयणी कुटुंबादारांक सोडन पयशेल्या गांवांनी ते वावर करता आसतना फिरगस घरांत हांवन बरो सहकार मेळोवन पवित्र बऱ्या रितीन चलोवंक तांकां आदारान कृपा दी म्हूण मागया. आमची जायती मागणी आसात आमचे गरजो आसात आमचे खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाल बापा ही सर मागणी आमी तुका भेटयता. ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना तुजी खुशी जाणा जावन प्रत्येक जावन तुवें दिल्ल्या मिसां बऱ्या रितीन करूंक आमकां तूं कृपेन बरो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कोई बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करी बापा. पुण्यावायना संगी भेटैता मी देणी मानंत घे बापा. स्वीकार कर बापा. आणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान जातीभर जीवनांचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. आणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान जातीभर जीवनांचे नंदन कर.
जग बापा संगी अर्पित ही जेणे पवित्र ये बापा सेवे तुझे सदा समर्पित सर्वदा आमत ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या देवा जीवनाचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या देवा जीवनाचे नंदन कानिको ये बापा बेगैता वस्तु का स्वीकार कर ये बापा द्यावायना संगी बेगैता ही देणी मानत गे ये बापा म्हज्या भावां भयणीन म्हज्याने तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटात असले जावं म्हूण मागात तुमच्या आदरतें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पितृच्या दावा सर्वेश्वर माननीय जेजूच्या आनी आमच्या मोगान बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेंपणी मेळटलें म्हूण ताणें सवदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीन तेणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव बी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया वयशामी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवाम सरकणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जेजू वरवीं तुजे सोडवण्याचे सासणेक योजन तुवें उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें आनंद पोत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो ताचें आमारपण परसल्लें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सरदळ मरान सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 Kalboranzo servis potu. Sergani sosar borla tuja vai baba. Sergi tu kaja. Sergi tu kaja. Sergi tu kaja. Seguito calle, servis coraje, navieta calle. Seguito calle, seguito calle, seguito calle, seguito calle. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरम तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या अशें सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची
तेच परे जेवण जात असत त्याने काळस घेतली तुका नवी दिन वाचलो ती आपल्या अशी सांग दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात ही म्हणजे रक्ताची काळस नवे आणि सस्ने कराराचें हे रगत पातकांचें बक्स आनी मेळच्याक तुमचें बसत आणि समेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बवर्त संगुण परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुन्हा जिवंतपणाचा आमी भक्तीपणे उगडास काढता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारात विस्तरलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पासी पीटर पोल आमच्या गोवडी पप्पा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबिनीची काकूट करी. तांकां तुजे स्थगतीन तरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये संगती ती सपती भगवान जोसे भगवान धर्मदूता आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं जेजू सांगत त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणें सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळमेक पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा दया करून या जिवितांत स्वस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडवंदराचे जो क्रिस्तची येणे बरोवशेन आत्र्याक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर्व आकातांतले वाटय. समियान जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शणी संसाराचे पाप काढता ती या शणीच्या जेवणाका पयल्यात आमी सुभागी. सुमिया तुवें तेरे म्हाका फोना पूण जेवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ बाबडीनो आतां क्रिस्त प्रसाद वेळ सुमेचे मास उंड्या रुपी सेवंक येता. हो एक पवित्र संस्कार भक्तीन आमी जिबेर मास येवचो. क्रिस्ताची करून हवा शेता सुमिया
हांव लालयता धनिया आशेता लालयता हे तुका सदा हांव आशेता सोमिया हांव लालयता धनिया आशेता लालयता हे तुका सदा तू जावन आसा खाणात्म्याचे आत्म्याक म्हज्या घाटाय दिवचे तू जावन आसा खाणात्म्याचे आत्म्याक म्हज्या घाटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज म्हजें थंयसर कर पिरार तुजे हांव आशेता सोमिया हांव लालयता धनिया आशेता लालयता हे तुका सदा मुझे पासो संवसार आयलो कालवार दोंगरार जीवार पिलो मुझे पासो संवसार आयलो कालवार दोंगरार जीवार पिलो मुंड्या रुपारिया काळजांत येता आत्म्याक म्हज्या तूं जिवीत दिता काळजांत आयिल्ल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत तुवें आमचे ती राव सुमया म्हूण मागीं देव आपुणी पवित्र सभेन फुलोवन दित वाडोवन दित आनी सुमेचें काम मोगाचें सेवेचें तें निरंतर प्रस्त जावं दी म्हूण मागया प्रार्थोयम प्रतिवान बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान देवन सगळ्यांनी देंबे मरचे म्हण तुवें येवचिले ह्या तुज्या मोगाच्या येवजण्या पासत व दिनवासना संभ्रम म्हणून जेजूच्या नांवान आटापलेले तुजे सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हणून मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो करम आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सस्नाक वा कणूक आमकां पावय म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव भी बसया मगळ बावपणीनो बळ जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता तुमची ते समा घेवन इरादे घेवन ह्या 5व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमी हांगासर आयल्यात तुमचो एक प्रत्येक ते सांव इरादो खंडीत आसा ते रित्या बसो तुमी मागून आसात आमी तुमच्या खातीर मागता खंडीत तो इरादो ते सांव बळो जेजू आशिर्वादान भरून तुमकां फाटीं दितलो म्हणल्यार भरोसो आमकां आसा आनी त्या भरोशांत आमी मागता आनी ते तुमचे थंय जावं म्हणून आमी आशेता हेचे दिसा आमी नियाडलेलो विशय हे परी आसा वावरत्यांचो बरवसो जावच्याक वावरड्यांची गरज
देवापण्या पासत विशेष करून मागोवंक आस आमी हांगासर आयल्या वाचता. हे सगळी देवस्तुती चलून उरयल्या मनादी बाप मेल्विन डिसोजा गवांते नारामपाडी फिरगजीचे आतां प्रस्तुत नेल्लीकार फिरगजींत विगार जावन आसात. तांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तांकां थाळयो पेटोवन आमी दिन वाचुया. तांचे सर्व नेल्लीकार त्या फिरगजींत जावच्या मिसावाक आमी बरें मागता. आयची देवस्तुती अपुर्बायन सावंक बापाचें संगीत दिलां. बाबा मॅक्सी तुजो काळजांत उपकार बावडटा. अपुर्बायचें गायन केल्ल्या सर गायन मंडळीचे सन्यासो उपकार बावडटा. तशेंच भक्तीन मिसान बलिदान भेटयलेल्या तुमकां सुमेस्त आसो. आनी हे मिसाचें बलिदान आराधन नव्यान सगळ्या संवसारभर लाईव्ह प्रसार करच्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाचो प्रबंधक मानेस्त विनोद गंगोळी अनुपम गंगोळी ह्या फेर्नांडीस तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. मगाचे भाव भयणीनो आमी बाळू जेजूच्या फेस्ताक तयारी करून आसा. 9 दिसांचे नोवेनाची सुरवात आमी केल्ली आसा. 5 दीस आज आमी आचरण करता. फाल्यांचो नोवेनाचो दीस 6वो दीस. हे संदर्भार फाल्यांचो विशय हे परी आसा बरवशाची मनशां जावया संतोशाची कुटुंबां बांदया. बरवशाची मनशां जावया संतोशाची कुटुंबां बांदया. आनी कुटुंबां पासून फाल्यां विशेश करून मागणें आसतलें. कुटुंबां पासून देखून कुटुंबा समेत तुमी आयल्यार बरें. कुटुंबा समेत येया आनी खंडीत कुटुंबांत अशांती आसा ना समाधान आसा समस्या आसात कश्ट आसा जाल्यार फाल्यां सोमया मुखार तुमी समर्पया आनी खंडीत तुमी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता. आनी फाल्यांची देवस्तुती चलून व्हरतात मनादी बाप अनिल जॉयल डिसोजा विगार तोकूर. ते विशेष करून फाल्यां कुटुंबा पासून मागतले. व्हडा संख्येन येवन ह्या संभ्रमान वांटेली जायजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तशेंच शुक्रार ब्रेस्तारा शुक्रारा हांगासर सकाळीं 10:15 दैवीक कुर्स तेर्स 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 मिसाचें बलिदान नोवेन पवित्राची मागणी उपरांत भक्तिगांव जेवण आसा. शनिवारा दीस हांगासर वजां पुरशांव आसा. वजां पुरशांव आनी तो सांजेर 4 वरार सुरू जाता. 4 वरार देखून तुमी चड संख्यान वचीं बांदूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमकां वचीं हांगासर हाडूंक हांगासर जाय जाल्यो वस्तू हे परी आसात. बेळवाय रेगो मिल्लासो कोजो तांदूळ तुमी हाडचो. तशेंच नाल्ल अणसां सुर्नो तोरी दाळ मुगा दाळ गोड लांब मिरसांग मोटवी मिरसांग नाल्लेल तेल पोमेल तेल चणे बटाटे कवाडे इत्यादी तुमी हाडयेत. पाड जायना तसल्यो वस्तू तुमी हाडच्यो. सडावत तांदूळ आमकां आयल्यार भोव बरें. तांदूळ आमी दिसपट्टे वापरता. देखून ह्यो संगती तुमी अदीक संख्येन हाडून पुरशांवाक मेळचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. हांगा उपरांत ताजे उपरांत 5 वरां संभ्रमी मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत नोवेन आसा. नोवेना उपरांत थंयसर बाळू जेजूच्या इमाजीचो जैत पुरशांव हांगासर अलंकार पेंटे पर्यंत आसा. ताच्या उपरांत आमी फाटी येतल्या आनी रेलिकेचो आशिर्वाद घेतल्या. देखून ह्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्येन तुमी येया. त्या दिसाची देवस्तुती मनादी बाप अब्राम डिसोजा SVD मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराचे डिरेक्टर चलोवन व्हरतले. आनी आयतारा हांगासर सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन मीस आसा. त्या मिसाकी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सांजेर कोंकणी भाशेन फेस्ताचें संभ्रमी मिसाचें बलिदान सांजेर 5 वरार आसा. बळ्ळारी देसीची गोडी बापी मिसाचें बलिदान भेटयतात. ताचे उपरांत हांगासर भक्तिकांक जेवण आसा. ह्या जेवणा तर्फेन उदार मनाक कुमो करूंक की तुमकां आमी आपोवणी दिता. फेस्ता तर्फेन तुमकां मुद्दम दिवंक आसा जाल्यार गडाय करिनासतना तुमी दिया ₹50. तशेंच पिरजेंत सादी पिरजेंत ₹5000. फेस्त पिरजेंत ₹10,000. प्रधान पिरजेंत ₹25,000. प्रायोजक बँडाक 15. तशेंच जेवणाक 10,000. सावंड सूद 20,000. लायटींग 20,000. केदलां 20,000 इत्यादी तुमी दिवन कुमो करूंक तुमकां उलो दिता. नंतर कुशेचे तुमचे कितलेंय हांव उदार मनान दिवन सहकार दिवंक आनी हे बाळू जेजूच्या फेस्ताक आदार दिवंक आनी बाळू जेजूची बेसांवां जोडूंक तुमकां उलो दिता. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां मिसां दिवंक आसात जाल्यार तशेंच फेस्ताच्या दिसा फेस्त मीस दिवंक आसा जाल्यार वेळार तुमी दिवची.
आमच्या स्टॉलाक तुमी भेट दिया बेंचेर केल्ल्यो थंयसर भक्ती वस्तू आसात दुंपू बायबल मीठ तशेंच कोंताबेंदिन्यो रेलिक्यो उदक इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या आत्मी झुजा वयल्यो झुजोवंक जंय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू तुमी वापरच्यो. दैवी वखदां आसात गांठे दुखी गॅस टी भुरगे पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात तीं तुमी घेवची. तशेंच एक दीस हांगासर कुमसार आसा सकाळीं 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत तुमी येवन वेळार कुमसार जावन ह्या आत्मीक संगतींत ह्या आत्मीक रितीन वांटेली जावचें. आत्मीक समालोचन कावन्सिलींग म्हणजे लजार इत्यादी आसा तर विगाराच्या दफ्तरान तुमी विगाराक मेळचें. मनादी बाब रॉबर्ट क्रास्तान नव्यान बरयलेलो बूक पेस्ता दिसा उक्तावण जातलो विकरापाक आसतलो ताका तुमी सहकार दिवचो. हो बूक घेवन तुमी कुमक करची. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा आमकां हांगासर देवस्तुती आनी जेवणाक देवस्तुतीची मंडावळ तशेंच जेवणाची मंडावळ केल्या लुड्स वाड्याकारांनी. गुरकार असो प्रतिनिधी असो सर वाड्याकार असो मनपूर्वक उपकार बावडटा आनी तेंची भरपूर देवाच्या आशिर्वादा मागता. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या इग्निशियस तावरो स्पेट तशेंच एलेन डिसोजा निरोडे जेरोम डिसोजा बिराव हॉस्पेट भिरगज 40 किलो कुवाळो दान जावन दिला. तशेंच लुड्स वाड्या तावन 25 नारळ आमकां दान जावन दिल्यात. संदीप रोड्रिगेस तांणी मुखार येवचें मानाची वाद स्विकार करची. कोणी आसा जाल्यार मानाची वाद स्विकार करा. तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. समेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. कोणी नांद आसा या आयच्या दिसा आमकां आयची सगळी मिसाचें बलिदान लायव्ह स्ट्रीम केलां. ताजो प्रायोजक जेन एनी डिसोजा कार्मेल वाडो आसा जाल्यार मुखार येवचें मानाची वाद स्विकार करची. जेन एनी डिसोजा कार्मेल वाडो. कालच्या दिसा हांगासर वाचतना इल्लीशी मिस्टेक जाल्या. कालच्या दिसा हांगासर लायव्ह स्ट्रिमाक प्रायोजक केल्लीं आसात रॉयस्टन आनी फियोना रोड्रिगेस. तांचो लग्नाचो दीस आचरण करच्या वखता. तशेंच जॉयलीन रोड्रिगेस जल्माचो दीस आचरण करच्या वखता नित्यादार वाडो. तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. मात काणिले येस. आतां तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आसतना नव्याना कायती जावया. नव्यानाचें गीत आमी गावया. ल्हान भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गूण करून दैवी एक वयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेण्यार शिकलेलो जेजू मेस्ते म्हूण नांव वाडलो. ताच्या आतां पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. देखून बसया. मोगळ भाव भयणीनो जायतीं जाणां तुमी हांगासर निरंतर ते सवां घालतात. तुमचे रिते बसून निरंतर आमी मागता. आजय जायती ते सवां आसा ती वाचूंक सांगतना तुमी तुमचे ते सवां आसा जाल्यार कुडसिया. 18 जाणां भुरग्यांक समजुनी आनी गिन्यान फोव जावंक. 21 जाणां मतीक समाधान मेळोवंक. 11 जाणां बरी सैरी फोव जावंक. 6 जाणां काजरी जोड्यांक भुरग्याचे देण्या फोव जावंक. 30 जाणांक तरातराची पिडा गूण जावंक. 17 जाणांक बरी कामां मेळोवंक. 15 जाणां धरलीं कामां ती पोंता पावोवंक. 8 जाणांची बीपी शुगर नॉर्मल जावंक. 2 जाणांची काळजाची दूख गूण जावंक. 3 जाणांची किडनीची पिडा गूण जावंक. 12 जाणांक एलर्जी ती कातीची आनी तशेंच रक्ताची ती गूण जावंक. 6 जाणांची शेलकुंकली गूण जावंक. 11 जाणां परगांवांक विजा मेळोवंक. 6 जाणांक घर जागो मेळोवंक. 3 जाणांचो घर जागो बऱ्या मला विकून वचोवंक. 3 जाणांक धरिल्लें घराचें काम शबितेन पंता पावोवंक. तशेंच 21 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागूं विनंती केल्यात. तांचे गरजां खातीर मागया. तशेंच हांगासर थोडी प्रत्येक ते सवां आसात. शिल्पा ब्रेन इंजुरी जावन ICUंत सिरियस आसा.
तिचे बरे भलायके बसोत मागोवंक विनंती केल्ली आसा. एकल्या भयणीचो लिली फ्रँकसो दावोदळो कठीण दूख आसा. सुमार 1 वर्स जावन वखदारती आसा. पांयांच्यो गांठी कठीण सूज आसात. चलोवंक जायना. बळक लागीं मागोवंक विनंती केल्या. जॉयलीन मस्करेनस ताका भुरग्याचें दुसऱ्या भुरग्याचें देणें विशेश करून मेळचे बसोत मागोवंक विनंती केल्या. श्रुती यमडीकरच्याक महाराष्ट्रांतच सीट मेळच्या खातीर विशेष करून मागोवंक विनंती केल्या. 14 वर्सां प्रायेचो भुरगो सृजन मोडबिद्री एज हॉस्पिटलांत सुमार 28 दिसां जावन आसा ICUंत. ताका बरी भलायकी बसोवंक मागोवंक विनंती केल्या. तशेंच एकल्या चलयेचें स्ट्रेस उणें जावच्याक नेगेटिविटी पयस करून पॉझिटिविटी रुता जावन आपलें फुडार बांदून हाडूंक कुटुंबाच्या संदेन विनंती केल्या. तशेंच MBBS शिकतल्या एका तरणाट्याक जावन येवंक आसचे परिक्षेन बरें बरोवंक जाणवाय गिन्यान फावो जायशें मागोवंक विनंती केल्या. इंटर्नशीप करतल्या एका चलयेक थंयसर कॉन्सन्ट्रेशन दिवंक आनी तशेंच बरें करून आपलें इंटर्नशीप संपोवंक करपा मागोवंक विनंती केल्या. तांचे रिते बसून मागता आसतना आमचे रिते बसून मागया. जे कोणा मागतना बसयलां तांचो उगडास काडया. तांचे बसोत आमी मागया. देमी घालया. आमची सगळी मागणी सुमया मुखार दवरया. हांव मागता ताज्या उपरांत मागा. सुमया जेजू सुमया जेजू तूं आमचो वैज, तूं आमचो रचणार, तूं आमचो पसणार, तूं आमचो सांबाळणार, तूं आमकां आशिर्वाद दिताय, तूं आमकां बेसांवांनी भरताय, आमची पिडा गूण करताय, आमकां समाधान दिताय, जैतला पळयताय, मागलेले सगळे फावो करताय. सुमया जेजू ह्या नोवेनाच्या 5व्या दिसा आमी हांगासर आसा. आमी दिव्यार आसा सुमया. सर्व धार्मिकां खातीर आनी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यां खातीर पवित्र सभेंत देवापोणी लाभच्या खातीर आमी मागोन आसा. ह्या वखदा सुमया जेजू आमची ते सवाय तुका समर्पित हांव. आमची सगळी ते सवा तूं स्विकार कर. तूं जाणाय सुमया, तूं सर संगती जाणाय. म्हज्या काळजाचे अत्रेक, म्हज्या मोतीची चिंतना सगळी तूं जाणाय. म्हजे कश्ट, म्हजी कंत, म्हजी बेजाराय, म्हजी पिडा शिडा सगळी तूं जाणाय सुमया. हे सगळे तुका समर्पिता. तुज्या पांयां तळा दिता. सुमया जेजू म्हाका आपड आनी गूण कर. तुज्या उदार काकुळतेने ही मागणी आयक. मागलेले फावो कर. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन, तुका जावं मान आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक. हालेलुया हालेलुया. आतां बरी हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू समया आमच्या जिविताच्या दातारा ही सगळी मागणी तुका बवर्तान भेटून दिता, बरवशान भेटून दिता. आमचो बरवसो तुजेर आसतलो. तूं आमकां केदेंच निराशी करिना. हे बरवशान उबारलेली मागणी मानून घे सर्वेस्परा. तुजे ओड काकुळटीने दयेन आमकां बेसांवांनी भर. तुजे कृपेच्या देण्यानी भर. आमी मागलेले सगळे फावो कर. आमकां आशिर्वादीत करे. तुका जो महिमा, तुका जो आराधना वगळाप. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी सांगाता मागया. ए भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजय पितरां उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उलयलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक. तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी कृपे मरले तुजे संगत आसतना बिदा तूं सुदी आनी सुदवी फॉर जुग चेंजेस जावं. नमान मरी कृपे मरले तुजे संगत आसतना बिदा तूं सुदी सुदवी फॉर जुग चेंजेस जावं. नमान मरी कृपे मरले तुजे संगत आसतना बिदा तूं सुदी सुदवी फॉर जुग चेंजेस जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो.
आणि देवासोबत मनीसलो आणि देवासोबत मनीसलो महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जिज बळकाम चेर बेसावंगाले जिज बळकाम चेर बेसावंगाले जिज बळकाम चेर बेसावंगाले संगत मागे ए जिजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्यात सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीर पत येवन हांव बडयता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळचें कर एक घडी बोर तुज्या गरजां खातीर माग कूड आनी आत्मा समयाक समर्पण दी तूं आनी तुजें घराणें समयाक भेटोवन दी कितें गरज आसा कसकी कुडीची बरी भलायकी मतीचें समाधान घरान समाधान घरान बरेंपण समृद्धी सुमे लागची मागून घे संगता मागीं ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन हांव कलतेपणी आनी अधिगरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फोव कर एक घडी भर मागीं आमी आज आख्खे पवित्र सभेंत देवापणी सडीत आनी सडीत मोपान फुलच्याक तशेंच देवापण्याक पाळो दिवन फुडें गेल्ल्या सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक धर्म भावा भयणी खातीर विशेश करून हे संदर्भार मागीं आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या सर्व याजकां खातीर धर्म भावा भयणी खातीर अर्गां दिवया तांचे बसोत मागें आमच्या कुटुंबांत फुलयल्ल्या देवापण्या खातीर आमी मागया संगता ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसारांत पूण म्हजी उतरां सराशिनान तुजे भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लपतलें म्हूण खंडीत बरोवसो आसा एक घडी मागया आमी ह्या पुंतळार येवच्या हर एका भक्तिका खातीर जैतो लोक पयस पयस जावन हांगासर येता सुमयेचीं बेसांवां मागोवन येता बाळू जेजूची आशिर्वादां मागून बरवशान येता बरवशान आयिल्लीं सगळीं यात्रिकां निराशी जायनाशें तसो बरवसो संपूर्ण जावंक सुमयेचीं बेसांवां फावो जायशें मागया माध्यम मुखांत हांगासर नव्यान करता त्या सर्व बाळू जेजूच्या भक्तिकांक सुमयेची भरपूर कृपा बेसांवां देवून येवं दीत म्हूण मागया तसो बाळू जेजू हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक समाधानाचे आशिर्वाद भलायकेचे आशिर्वाद शांतीचे आशिर्वाद संतोषाचे आशिर्वाद जैताचे आशिर्वाद निरंतर फावो करून तांच्या जिवितांत अजापांगडेशें करून दी म्हूण आमी मागया सगळी मागणी संगता गुंतोवन संगता आमी बाळकाक समर्पण दिवया हे अजपंचा जेजू बाळका कतीन बेसरान बरयल्या आमच्या काळजांचेर एका कोटी दिस्त घाल म्हूण आमी तुज्या मुखार पडोवंक मागता तुजे इतलें बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी नित्य यात्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कुमक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्या सदां सर्वदा आमेन एक घडी बर थोडे दांपिया सुमया जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो उगडास काडया ताका आमी अर्गां दिवया जैतें बरेपण आमच्या जिवितांत ताणें केलां मेटा मेटा राखण सांबाळना बरी भलायकी दिल्या संतोष समाधान दिला विविध मनशां मुखार जायतो आदार करपा सांगात बेसांव दिवन आदार दिला हे सर्व बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया सुमया जेजून आमच्या जिवितांत केले बरेपणाचो उपकार बावडून हे अर्गां मागणें सांगाता मागया हे बोव उदार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां देय केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची मार्गां अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळते आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा एमसो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातींनी आमी तुजेर दवरता तुज्या अजब अजाई म्हाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सुमयाचे नांव आमचो आदार सुमया दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोव तुजेशी भोव सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्व दयाळ्याने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करची दैवी सगत पिडेस कुडी लाभोंक कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर भक्तिकांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिडेनी कश्ट तेल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर तुज्या पुता बाळूक जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्मेची परती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या संगतपणान जोडिल्लो दैवीक अनुभव शास्त्राचे जिवे जोडून तांकां आदार सांव
हे आम्ही मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು प्रार्थಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमच्या सवय राहून तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो राहून तुमकां वाठून, तुमच्या फाटल्यान तो राहून आनी तुमकां राखूं, तुमचे वय तो राहूं आनी तुमकां आशिर्वाद दी. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसोन येयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. मगळ भावणीनं परत भक्तीपणान आराधनान मिसां नवेनान वाटयली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पाठयतना आनी थोडे दीस फेस्ताक उरले वर्तमान सागर पाटी दिवं की तुमकां आपोवणी दिता. ह्या संदर्भात हांगासर आमचें हें मीस नवेन सगळ्यांकी तुमी धाडा. तुमच्या स्टेटसार गेला तुमी एकामेका धाडा. हेरांकी कबळ थिरशिया फेस्ता दिसा चडीच संख्येन लोकांक हांगासर येवन बळका जेजूची बेसांवां जोडूंक तुमी हेरांक आपया आपोवन हाडा. आनी हे सगळे तुमचे स्टेटस आतां तातूंत घालून चडीत लोकांक हांगासर येवचें बरी पळय जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. बडो जेजूचें पुंतळ आलंगार आनी अभिवृद्धीच्या पावंडा पावोवचें की नाका, पावोवचें की नाका, आनी व्हडल्या नावार्थी जायचें की नाका. हांव हर प्रयत्न करता तुमी तसो भरपूर तुमी ताका सांगात दिवंक जाय. दितात की ना, दितात की ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वचून तुमी बरे खबर सगळ्यांक प्रगट करी जाय. जायते लोकांक ह्या जिविताच्या जरीसरशी येवचें बरी करी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, देव बरें करूं. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. समेच्या नांवी आमचो आदार सर्वेस पाव तुमचे सवय आसूं. प्रभू ह्या सर्गीच्या भूमगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. ह्या नव्यानाच्या 5व्या दिसा ह्या पुंतळाक येवन ह्या नव्यान करूंक फोव केल्ल्या पसून अर्गां दिता आसतना ते प्रत्येक इराद्या खातीर त्या साव खातीर मागोन आसा सुम्या ताचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आतां आमी जेवणाक तयार जाल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्या सुमेश दानींचेर तशेंच हें जेवण तयार करून वावरलेल्या लुट्स वड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे दान आसूं आनी वावंटीसो आनी कुमकेस फळ तेच मोपान ताका पाटी मेळोसो कर. हें जेवण आमी जेवंक येतीं जाल्यार आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडावडी खातीर हें खण जेवण उपकारता. तशेंच आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक तुजी कृपा सगत बेसांव आमकां दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमी तीन कडेन हांगासर पवित्राची मागणी करता. एक मोदें दोग जाणी आसा हांगासर भक्तीन तुमी येवचें पवित्राची मागणी हांगासर स्विकार करची. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, म्हाका आपयतसा. कष्टानी नष्टा संपडल्यानो मोतीची बीजां भक्तेल्यानो,
कष्टानी नष्ट संपडल्यानो मोतीची बघतेल्यानो शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा तुमका तो आपयतसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा तुमका तो आपयतसा वंशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा म्हाका आपयतसा